कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। नागपंचमी दिवस पिठाज नागकन पूजेचे तसेच नागामूर्तीक रेवणीक दूध अर्पण करचे सहज, पण हिंगे कुटुंब जिवंत सरपाक पूज करता आणि ही पद्धत आजकालची न्ही, गेल्या 35 वर्सांच्यान सतत नागपंचमी दिवस जिवंत सरपाक पुजोवची पद्धत परंपरागत चलत येयला। उत्तर कन्नड जिल्ह्याच्या शिर्शी तालुका नरेबैल वासी प्रशांत हुलेकल हेमगेल घरात पळोवक मेळिल्ली ही पूजा आणि संप्रदाय अप्रूप। प्रशांत हुलेकल हेमगेले वडील सुरेश हुलेकल सर्पधरचे काम करताले। सुरेश हेमी सुमार 27 वर्स सर्पधरचे आणि पूज करचे सवय लावून घेयले। सुरेश हेमगेले स्वर्गवास जावन 8 वर्स जाली। त्याच्यानंतर तेमगेले सुपुत्र प्रशांत हुलेकल हेमी नागपंचमी दिवस सर्पधन हाण ताका पूज करतात। नागपंचमी दिवस सर्पाक पूज करतात तसेच दूध दिवन घेवन श्रद्धा भक्ती नागरपंचम आचरण करतात आणि परत तो सर्प रानात सोडतात। प्रशांत हेमगेली बहीण सुद्धा सर्पधरच्या कामाक फाटी ना। मगु ನೋಡಿ ಏ ಕಚ್ಚತ್ತ मंगळवाराक पडिल्ल्या मुसळधार पावसान भटकळ तालुक अक्षरशः हाल्लो। तालुक्यात मंगळवार सकाळच्यान खूप प्रमाणात पडील पावसान मुट्टळ्ळी ग्रामात एक घराचेर डोंगर कोसळून 4 लोकांले दुर्मरण झाले। तसेच सगळीकडेन उदक बंद, जनजीवन संपूर्ण अस्तव्यस्त झाले। भटकळ तालुक्याच्या गौरमजी मने कुटुंबाचे 48 वर्ष वयाचे लक्ष्मी नारायण नाईक, 32 वर्ष वयाचे अनंत नारायण नाईक, 33 वर्ष वयाचे लक्षा नारायण नाईक आणि हेमगेलो संबंधिक 19 वर्ष वयाचो प्रवीण बालकृष्ण नाईक हेमी मरण पावलात। मंगळवार सकाळी सुमार 3:30 वाजता ही घटना घडली। डोंगर कोसळून घराचेर पडिल्ल्यान स्लॅबाचे घर संपूर्ण जमनीक लागला। मरण पावी लोकां भितर आवय, 2 भुरगीं आनी एकटो तेमगेलो संबंधीक अशें कळ्ळें येयला। लक्ष्मी नारायण नायक हेमगेलो भयणील चेडो प्रवीण हेमगेल घरात रावन ITI शिक्षण शिकचे बरोबर पार्ट टायम जॉब करतालो। मरण पावचे पयलीं हेमी एकमेकाक मोबायल कॉल केलात। डोंगर कोसळचे कळटरेत हेमी एकमेकाक उठोवक कॉल केले उरतले असो अंदाज आसा। 3 लोकांले मृतदेह एकच जाग्याचेर मेळ्ळे आणि एक मृतदेह मात्र पयस मेळ्ळे। सगळे जाण घरांतल्यान भायर धांवन येतना घर कोसळील उरतले। मंगळवार सकाळच्यान दनपार पर्यंत स्थानिक युवकाल पंगडान पोलिसान अग्निशामक दळाच्या कर्मचारीन पडील घराच्या मदीं शिरकयले 4 मृतदेह भायर काढले। पावस पडत आसतना बी JCB वाहन मार्फत साहसाचे कार्य केले। जाग्यार येयले MLA सुनील नायक सगळी मृतदेह मेळटे पर्यंत रावले। मुट्टळ्ळी ग्रामपंचायती भागात सगळे घरात पावसाचे उदक भरला। रस्तो बी उदकान कातरिल्ल्यान वाहन संचार बंद दवरला। कितलेशे घरात उदक वचून घरांतल्यान भायर येवंक शक्य ना आसतना रक्षणासाठी त्रास काडले। शिराली,
माविन कट्टा मुर्डेश्वर भागात सुद्धा पावसाचे उदक भन जनजीवन अस्तव्यस्त झाले। चारिकात उदा भरिल्ल्यान सुमार 4 तास राष्ट्रीय महामार्ग बंद दवरलो। रेल्वे मार्ग सुद्धा कोसळिल्ल्यान रेल्वे संचार बी बंद उरलो। त्रासात पडिल्ल्याक रक्षण कणगोवन 4-5 शाळेत काळजी केंद्र कणगोवन दवरला। चौथानी जाने का रोड, मुंबई जाने का रोड, पूरा दुबई। नरसिंह मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक धार्मिक पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान। आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा होम हवन लग्न मुंज गृहप्रवेश असे सगळे शुभ कार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात। 87 वर्सांच्या ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता। तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया नरसिंह मार्केट कॅनरा बँका सकल रायकर मॅनर कैकिणी रोड कारवार। कारवारकाराक नुस्तें मेळ्ळें जाल्यार जेवण खपना अशें म्हणटात, पण वर्साचो 1 म्हयनो काही कारवारकार भाजीपाल्याकात वळटात। तो म्हयनो म्हणल्यार श्रावण म्हयनो। पण श्रावण म्हयन्यात भाजीपालो पुरवठा करचो एक गांव आसा, तो म्हणल्यार कडवाड। हय, कडवाडचो भाजीपालो घोसाळी तवशी भेंडे असे श्रावण महिन्यात मार्केटात विकू येतात। कडवाडचे घोसाळी खूप प्रख्यात, कारण फर्टिलायझर वापरनासतना शेणा साऱ्यान कडवाडचे भाजीपाल करतात। कडवाडचे काही कुटुंब भाजीपालो विकून आपले जीवन करतात। कडवाडचो भाजीपालो मार्केटात येयल्या 1 तासा भितर विक्री जाता। पण ह्या वर्साक भाजी घोसाळी भेंड्याचे बी नाडच्या वेळाचेर खूप प्रमाणात पावस पडलो आणि फुल येवच्या वेळाचेर पावस ना जालो, तेजेन ह्या वर्साक पीक कमी आसा। पण अजूनही पीक मेळटली असो ह्या लोकांलो भरवोस आसा, कारण आता परत पावस पडिल्ल्यान झाडाक वालीक पाणी येवू लागलात। भाजीपालो पिकेचे कुटुंब आपले जीवन करूंक खूप त्रास घेतात। शेतकरची जमीन कमी आशिल्ल्यान आणि जमीन समतळ ना आशिल्ल्यान घोसाळी भेंडे पिकोवन घेवन जीवन करतात। तरी बी हे लोक फर्टिलायझर वापरनासतना पानं कुसोवन केल्ले सारे आणि शेणा सारे वापरतात। हेमी त्रासकाण केल्ल्या भाजीपाल्याक बरी दर मेळू अशी तेमी अपेक्षा करतात। वर्सा प्रमाणे आमगेले घोसाळे तवशे आनी कितें आमी हे करता आशिल्ले श्रावणा टायमाक आमगेले कडवाडचे तरकारी फेमस, कित्याक म्हळ्यार श्रावणा टायमाक वाट राखचेत सकाळचे आमगेले कडवाड तरकारीक। तरी बी हे वर्साक आमगेले कितें जालें म्हळ्यार झाड नाटिल्ले तेन्ना बी घातिल्ले तेन्ना खूब पावस येवन घेवन थोडे आमकां प्रॉब्लम जाले। तेजे नंतर तशेंच आमगेले जे फल दिवचे टायमाक पावस ना जावन गेले। तशें जावन आतां आमकां कितें जालां तरकारी बी जरा आमगेले खूब वायट जालें तशें जालें आमकां बी। तेजे प्रमाणे आतां अडना सादारण आमगे चलूं लागला की सकाळी सक आमगेले काजूबाग जावं कारवाराक स्पश्ट तरकारी वयची आमगेले। तेजे प्रमाणे आमी कितें करता आसा हे चव जावचे पसून आमगेले अशे घोसाळी जावं तवशे जावं आनी तांबडी भाजी जावं सगळी आमी हांगा रेडी करतात। ते वचून घेवन आमगेले कारवारा भितर विकता आनी भायल गांवां बी हांच्यान खूब लोक व्हरचे आसा। तुमी पळय तशे तवशे घोसाळे तांबडी भाजी आनी वाली भाजी अशे भेंडे अशे खूब टायपान आमी करता आसा। पूण आमकां कितें जाला तुंडू भुमी म्हूण सांगता पळय ल्हान ल्हान तुंडू भुमी हेजेन आमकां खूब करूं जातना। तरी बी आमी वर्सा प्रमाणे कितें करचें आसा आमी कन्न घेवन वयता आसा म्हणून। कारवारात नागपंचमी अगदी उत्साहान आणि भक्तीन आचरण जाली।
कारवार तालुक्याच्या ग्रामीण भागात पारंपरिक पद्धतीन नागपंचमी आचरण केल्यार शहरात नागस्वरूपी देवाक पूज कणगेवन आचरण केले। कारवार शहराच्या नंदनगद्दा श्री नागनाथ देवस्थानात नागपंचमी निमित्तान मंगळवाराक जात्रेशी झाली। खूप भक्तगण देवस्थानाक येवन नागदेवाक अभिषेक पूजा केले। तसेच देवस्थानाच्या आवारात आशिल्ले नागमूर्तीक दूध अर्पण केले। मंगळवाराक सकाळच्या नंदनगद्दा श्री नागनाथ देवस्थानात भक्तगणाली रांग लागिल्ली दिसून येयली। दूध, फुलां, अगरबत्ती असे अलग अलग सेवा भक्त लोकांन अर्पण करून घेवन धन्यता भाव व्यक्त केले। चंद्रगिरी नेचरक्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्यूस, शुगर हिल कॅप्सूल, जॉइंट केअर ज्यूस आणि जॉइंट केअर कॅप्सूलाचो खूप लोक लाभ घेते असतात आणि लोकांक खूप रिझल्ट बरे मेळटे असतात त्याच्या खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात हाय बीपी आणि हार्टा प्रॉब्लेम अशा लोकां खातीर बीपी अँड हार्ट केअर ज्यूस। तसेच लोकांक सद्याक ॲसिडिटी, अपचन, गॅसेस अशी तक्रारी रडू लागला, टॉयलेटात साफ जाणं असं लोकां खातीर आम्ही लॉन्च करते असतात डायजेस्टिव्ह केअर ज्यूस। त्याच्यानंतर आम्ही लॉन्च करते असतात व्हीटग्रास ज्यूस, जे लोकांक शरीरात रक्त कमी उरता, परत हिमोग्लोबिन कमी जाता, डॉक्टर रक्त लाय म्हणता अशा लोकां खातीर हे ज्यूस आसा। त्याच्यानंतर नोनी ज्यूस आम्ही लॉन्च करते असतात। नोनी ज्यूस जेमकां इम्युनिटी कमी आसा तसं लोकांची इम्युनिटी वाडोवचे खातीर ते परत सीक पडचे वतात पण रिझल्ट कित्याक म्हूण कळना असं लोकांसाठी हो नोनी ज्यूस खूप उपयोगी आसा। अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार आणि सांतेरी एंटरप्राइजेस, रामनाथ मंदिरा लागी, मेन बस स्टॉप, हणकोण, कारवार। मंगळवाराक सकाळी डोंगर कोसळून घेवन अवघड घडिल्ल्या भटकळ तालुक्याच्या मुठ्ठळे ग्रामात जिल्हा मंत्री कोटा श्रीनिवास पुजारी हिमी भेट दिवन संत्रस्त लोकांक समाधान सांगले। घरात उदक वचून लुकसाण जाल्ल्या कुटुंबाक बेगीन परिहार दिवंक अधिकारीक सूचन दिले। तशेंच भटकळ भागात खंय बी अवघड घडची शक्यता उरल्यार थंय पूर्व जागृत क्रम घेवंक जाय अशें तेमी सांगले। ह्या वेळाचेर भटकळ एमएलए सुनील नाईक आणि इतर बीजेपी प्रमुख, कार्यकर्ता आणि अधिकारी आशिल्ले। जिल्हा सरकारी आस्पत्रेत नवीनच केल्ले श्री गणेश मंदिरात सोमाराक एमएलए रुपाली नायक यांनी भेट दिवन पूजा केले। जिल्हा सरकारी आस्पत्रेत देवाली मूर्ती किंवा खंयचो देवालो फोटो ना आशिल्लो, पण जिल्हा सर्जन हेमगेल्या पुढाकारात श्री गणेश मंदिर जाला। सोमाराक एमएलए रुपाली नायक यांनी भेट दिवन श्री गणेश देवाले दर्शन घेयले आणि पूजा केले। वैद्यो नारायण हरी अशें म्हणटात, वैद्य देवा समान। तशेंच जिल्हा आस्पत्रेत वैद्य बी आसात आणि आता गणेश बी सगळ्याक रक्षणाक उबी आसा अशें लोकांलो विश्वास आसा। ताका लागून रोगी लोक आणि रोगी लोकांले कुटुंबाचे सदस्य भक्तीन श्री गणेश देवाक नमन करतात। आयच्या इतल्यात न्यूज मुखार न्यूजच्या खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी। देव बरें करूं। कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा।